महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानात बारामतीत लँडिंगे वेळार अपघात जालो। या अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांच्यासयत 5 जाणांक मरण आयले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पवार एका खासगी चार्टर्ड विमानान मुंबईच्यान बारामतीक वयताले। त्या वेळार विमानतळार लँडिंग करताना हो अपघात घडलो। येवपी जिल्लो परिषद वेंचणुकेचे फाटभुंयेर अजित पवार आयज बुधवारा बिरेस्तारा बारामती भोंवडेर आशिल्ले। आयज सांज्यो 4 म्हत्वाच्यो बसकाई आशिल्ल्यो। हे खातीर ते आयज सकाळी विमानान बारामती पावले, पूण विमानतळार लँडिंग करताना हो अपघात जालो आनी तातूंत तांकां मरण आयले। या वेळार अजित पवार हांचे सयत विमानात तांचे पीए आनी हेर सहकारी आशिल्ले। या अपघातात तांकांय मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। उपमुख्यमंत्री अजित पवार आनी हेर 5 जाणांक दुखेस्त मरण आयिल्ल्यान महाराष्ट्रात दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा। महाराष्ट्राच्या उदरगती खातीर खास करून सहकारी क्षेत्रात ताणें केल्ल्या खाशेल्या योगदाना खातीर तांचो सदांच उगडास उरतलो, अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर फुडाऱ्यांनी तांच्या वावराच्यो यादी जागयत दुख्ख उक्तायला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।